सोहम्या काळजान म्हज्या आयलाय, कोरोसून तूस म्हाका दिलाय. सगळोच म्हाका तुजोच केलाय, मोगान तुज्या म्हाका बोल्लाय. लुकाचें शुभ वर्तमान. दर एका नोगरांत थावन लोक जेजू सोरशी येतालो. अशें एक उरपोंज एकठांय जाली तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपले बी वोपूंक गेलो. वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी लोकांन ते मांडयले आनी मोलबावेल्या सुकण्यांनी येवन ते केले. आनी दुसरें खोडपाचेर पडले. ते किल्लोले पूण शेल नासली देखून सुकले. आनी हेर कांट्या मोदें पडले आनी कांटे बरोबर वाडले आनी ताणें ते दामून दवरले. हेर बरे जमनीर पडले आनी किल्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान हाडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी हें आयकुचें. ताचे शिसांनी हे वोपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचे गूट वळखूंक तुमकां दिल्ले आसा, पूण हेरांक ते वोपारीचे सांगपाचें. कित्याक तीं दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना. तर वोपाऱ्याची समजणी ही, बी देवाचें उतर, वाटेर आसात तीं ते आयकतात तीं, पूण मागीर तांणी बावाट दवरिना जावन आनी सोडवण जोडिना जावन देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून ते खुशालकायेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पालनात देखून तीं थोडोच वेळ बावाट दवरतात आनी परिक्षेचो वगत पावतोच तीं फाटीं सरतात. कांट्या मोदें पडलां तें उतर आयकतात तीं, पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तींक आनी गिरेस्तकायेक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बरें आनी उदार काळजाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपल्या थिरायेक लागून पीक दितात तीं. देवाचें उतर हें.